एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो टाइम झाला असा 5 सांज झाली. तो सकाळच्यानी काय असे ब्लॉग करू ना हांवें. सकाळी ते 2 रूम उरले न्ही माझे क्लीन करपाचे, ते करून घेतले आयज. 2 रूम क्लीन केले. क्लीन करता करता पुरो आले. मदीं मदीं लायट वयता न्ही, माझे वॅक्यूम क्लिनर हें जाय न्ही, लायट जाय न्ही. सो मदीं मदीं लायट वयता, मातशें बसले, मागीर परत मशीन मारले, परत लायट वयता. तो कालच्यान तुमकां खबर आहा, काल पावस पडलो न्ही, तो हांवें सकाळच्यान लायट वचत आहा. तो सकाळच्यान काय अशे व्हिडिओ करूं ना हांवें. तुमकां आनी कितें दाखयतले क्लिनिंगचे. ताका लागून म्हटलें 2 रूम आसा, बिरें बिरें करया म्हटलें. किचन हो उरला, राव रे आसूं रे. किचन उरला करपाचें, किचन अजून करूंक ना. पळोवया फाल्यां एकूच दीस आहा. सो म्हटलें आतां ब्लॉग स्टार्ट करया. रेडी जाले आमी वचपाक. ते सगळे स्वीट बीन हाडूंक जाय. ते तुमकां काल दाखयल्लें न्ही, काडून दवरला न्ही हांवें ते टोकरी. ते टोकरी भितर सगळें सामान भरोंक जाय, ते सगळें हाडूंक वचोंक जाय. तो म्हटलें या म्हटलें आयज 5 जाले, रेडी जावन बसला, अजून शिव येवंक ना. ओके. आनी आयज म्हाका चिवडा करूंक जाय. पोहा मोटे दाट फोव आसता पळय, तेजे चिवडा करतली. मम्मी दाखयतली, येवन करतलें हांव, आतां जावचें ना. एक्चुली आसलेले प्लॅन दनपारां जेवून बिवून करया म्हणून. मागीर जेवून बिवून पुरो जालें म्हाका. वचून मातशें आड पडलें, जस्ट शिवां कॉल केलें रेडी जा म्हणून. मागीर ते दिया बी आसलेले, दाखयता तुमकां. दिया आसले थोडेशे, ताका मातशें पेंट केलें. पेंट करून मातशें न्हिदलें हांव पळय. असले दिया आसलेले, मातशें हें जाल्लेलें. खूब म्हणजे खूब तेंप जालो तो हाडून. खूब यूज केलें ताका हांवें. आनी हें एक आसलेलें म्हजे कडेन. एका न्ही थंय जंक खाल्लेलें. थंय त्या रुमान आसलेलें, थंय जंक खाल्लेलें. ताका बरें वॉश केलें आनी ताका पेंट मारून दवरला. सुकोंक ना न्हू रे? सुकला. दाखयता तुमकां. अबी इतले दिये आसलेले म्हजे कडेन, थंय ताका बरें पेंट केलां. असो आसलें नाका सुकोनी बरें आसा, हांगाच असो न्ही. बाकीचे आहा मेळ्ळे दिया, ते बरें आसा, म्हणजे कलर बी हें जावंक ना, बरें न्यू आसा. सो ताका कलर मारून हांवें. हें सगळें न्ही हें जाल्लें, म्हणजे कलर बीन गेल्लेले. आनी थोडे ते ग्रीन कलर पानां बी आसता ते आर्टिफिशल, ताका सगळें वॉश केलें. ताका सुकोवंक जाय. ओके. हें काम करता करता म्हूण जालें मागीर 2 जालीं म्हाका. 2 जालीं जेयलें, मागीर हें केलें काम, कलर मारलें. ओके. सो जस्ट रेडी जाल्यार आमी वचपाक. मम्मी येवची ना, मम्मी येना खंय. सो पळोवया, पयलीं वयतलें आमी मिश्र पेडा. थंयसर म्हाका ते चिवडा बीन घेवंक जाय. मिश्र पेडा न्ही चिवडा बरें फ्रेश मेळटा आनी बरें मेळटा. सो ताका लागून हांव थंयच्यान हाडटा केन्ना दिवाळीक. ताका लागून कित्याक मागीर पळोवया DIY बेश्टें वचून चॅक करता. तो वचना म्हणटालो शिव, कित्याक थंयसर पार्किंग मेळना. तर DIY वचोंक जाय आनी डेल्फिनोज म्हाका वचोंक जाय. ते दिया हाडले लास्ट टायम न्ही, शिवनाथान एक बरें दिया हाडलेले, म्हणजे उदकान दवरप. ते उदकान दवरले न्ही ते ऑन जाता. ते शिवनाथान खंयच्यान हाडलें म्हाका ताकाच खबर ना, याद ना पळय. हें बरें आहा, उदकान दवरपाचें, बरें लायट ऑन जाता. पण हें एमेझॉनान सोदलें असं असलें, पण दुसरे टायप म्हाका असलेच जाय अशेंच सेम. पण ते वायट इतले मोटे मोटे वायट अशे तसले आहा. डेल्फिनोजान ताणें पळोवंक ना वचून. परवरी एक शॉप आहा थंय पळयलें खंय वचून ताणें सकाळीं, थंय ना खंय. एमेझॉनान सोदलें हांवें, एमेझॉनान ना. आतां डेल्फिनोजान लास्ट पळयता. म्हाका ते खूब आवडले ते. तूं पळयल्लो? आमी गेल्ली न्ही. आतां पळोवया, आतां इला बी आसतलें म्हाका मेळा पुरो. ए दवर, ते एकूच आहा. हांवें न्ही लास्ट टायम दिवाळी सगळ्यांक एक ते टोकरीन घालून दिल्लेले तांकां सगळ्यांक एक एक एक. सो दिस टायम पळयता. ओके. सो जाल्यार शिव येयली की मागीर मेळटा तुमकां. ओके. केन्ना पप्पा कॉल करतलो. येवंक ना अजून शिव. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो आतां सिलिंडर आयला. तुमकां एक बरेंशें एक टीप शेअर करता हांव, कित्याक आमी हांगा भोगलेले आसा. हय, आमी न्ही हांगा भोगलेले आसा, ताका लागून. काडलें तुवें तें? सो जेन्नाय तुमी सिलिंडर बी हाडटा न्ही, अशें चॅक करात आं. नहीं लास्ट टाइम ऐसा हो गया था 2 बार. अरे बैठ जा. म्यूट कर मसा, म्यूट कर. कितना बनता है वो 30? नहीं ज़्यादा 32 32 और ये कितना 16 16.8 30. बस सारखं लास्ट एने सांगला मग नाही करू म्हणून. जेन्ना तुमी सिलिंडर बी घेता न्ही, मातशें वजन करून पळयता. आमी लास्ट टायम आमी जस्ट अंदाजान शिवनाथान बेश्टें उखल्लें. आमकां न्ही मातशें लायट दिसलें सिलिंडर. लायट दिसलें न्ही, मागीर हें आमी हाडलेलें ते वेट करपाक दुबय वयताना, म्हणजे बॅग बीन चॅक करपाक, म्हणजे वेट चॅक करपाक. तर ताणें म्हटलें मातशें चॅक करून पळोवया म्हटलें, पण ते कमी आसलेले. तर तेन्नाच्यान न्ही जेन्नाय आमी सिलिंडर येता न्ही, तेन्ना ताचे फुड्यान आमी चॅक करतात.
सो तुमकां सांगता तुम्ही अशें चॅक करात कारण काय थोडेशे आसता गॅस भितर ताका लागून सारकें आनी कितले आमचे कितले कमी आसलेले 5 लिटर कमी आसलेले सो ताजे फ्रेंड चॅक केले ताणें तोय एग्री जालो तो आतां केन्ना येता आनी आमगेर चॅक कर म्हणटा पयलीं तोच म्हणटा चॅक कर म्हणटा सो ताका लागून सो तुमी बी न्ही अशें चॅक करात सो कळना न्ही आमकां पयशे घेतात पण ते भितर गॅस थोडे इल्ले भरलेले आसता ताका लागून ओके सो तुमी चॅक करात तर तुमकां दाखोवया म्हटलें तुमकां म्हाका दाखोवपाचें आसलेलें पयलींच सो आयज पळय एंड टायमारूच सिलिंडर आयलो सो तुमकां दाखोवंक मेळ्ळें शिव तुमकां मेळयता हाय ते सिलिंडर कितले आसा तें वेट कितले ग्रोस वेटाची आसतले 16 किलो मागीर ग्रॉस वेट 16 किलो डिपेंड ऑन कशें कितें खबर ना तिंगा ताणें बरयला 16 किलो हो 16 किलो हेजी आनी लिक्वीड आसता ते 14 किलो कितें आहा कितें आहा ते पण तुम्ही चॅक करून घेयात म्हाका असून 3 to 4 किलो कमी आसले हय तोय एग्री जालो मागीर कोण सिलिंडर ताणें म्हणला मग तूं करून घे त्यानंच म्हटलें नेक्स्ट टायम तुम्ही चॅक करून घ्या म्हणून ते आमी ताका मागीर तापता बीन न्हू आमकां कळना न्ही पयशे तुम्ही घेता आनी भितर गॅस कमी आसला मागीर कितें फायदो पयलीं आमची गॅस बेगीन सोंपताले खबर आहा ताका लागून ते भितर गॅस इल्ली आसतले आतां टायम सारको जाता एकूच मिस्टेक जालें तेंचे कडसून तेन्नाच्यान काय अशें हें ना परत कंप्लेन हें जावंक ना परत अशें प्रॉब्लेम जावंक ना ओके सो पयलीं खंय वयता आमी मिश्र पेडा वयता थंयसर ओके पळोवया कितें बरें बरें कितें चिवडा बी कितें येयला पळोवया घेवया ओके चला हें बरयलां न्ही शुनाक बकलावा हें आसा बकलावा स्वीट खूब येयला हांगासर कितें रे राव मातशें म्हाका चिवडा जाय पळय असले चिवडा म्हणटाले हांव ताकय खंयचे घेतले हेंय बरें आसता स्पेशल आग्रा रितिका एक घे ताका एक दे खाने के लिए दूध पेडा सो आमी न्ही हें घेतला तो म्हणटा हें बरें आसता खंय बुंदी लाडू तुका आवडटा म्हाका नाका बुंदी लाडू शिवतान हें घेतला बकलावा हें सेट बरें आहा कितले का 500 1 2 3 4 5 आयटम आनी हितून 4 आसा मिनी सामोसा आहा भितर आणि हांगा 3 आसा आयटम रसमलाई आसा शिवनाथ हे घे ते घे म्हणटा हांगा स्वीट खावन मोठे आले स्वीट म्हाका चड आवडना बकलावा घेतला बुंदी लाडू घेतला चड आवडना म्हाका स्वीट आयकात ना तापता घे घे म्हणटा ओके सो जालें हांगचें काम आतां खंय डेल्फिनोज पळया DIY नाल्यार डेल्फिनोज वयता ओके चला सो आतां आमी येयला DIY सो सेकंड टायम येयला आमी हांगासर म्हाका अशें दिसलें की हांव क्रिसमस लागीं येयल्या भशेन सगळें हांगा क्रिसमसाचें सामान आहा पण दिवाळीचें कितें म्हूण मेळटा चड हय का न्ही क्रिसमसाचें चड मेळटा पण बरोबर येयलां क्रिसमसाचें पण हांव येयल्लें हांगासर दिवाळीचें व्हरपाक हें बरें आहा गिफ्ट दिवपाक दिवाळीक न्ही बरें आसा सेट बरें येयला हॉटेलान चायनीज नूडल्स बीन करना बरें हेवी आहा न्ही नूडल्स बीन करपाक आनी मिक्सिंग करपाक बरें पडटा दी 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 ओ बाय सॉसपॅन बरें आहा न्ही कितले म्हणे का 800 आनी हें बरें आहा पळय प्लास्टीक हें कप्स पळय कितले आसा हांगासर शिवाक च्या पिवपाक आनी कप घेनाका तूं आसा आमगेर हां हांगाय बरें आहा आमी फाटी इल्ली हांगा बड्डेक बीन बरें आहा न्ही हांगा प्लेट्स बीन आमगे आसा ससर असले ना आमगे दुसरे आहा बड्डेक बीन भुरग्यांक गिफ्ट बी घेवपाक बरें आसा हांगा DIY खूब बरें आहा बरें आहा रितिकाक न्ही कितले बाटली घे हां आमी एक बाटली 2-3 वर्स करताले हो एक बाटली 1 वर्सानूच काबार करता तेच
खंयची इतले व्हडले उदीक पित्त न्हू स्कुलान आमी मुतत बस उदीक पिवन बरें बरें आहा हे सगळें बड्डेक बी दिवं बरें आहा कशी दिसता कमेंट करा राव रे आणि तकली घुसना धाकटी घाल मरे कशी दिसता कमेंट करा म्हाका दोळ्यात दिसना हांगा बरें ऋत्विक फाल्याच्यान पाव विकता खंय ऋत्विक फाल्याच्या पाव विकता हो पळय छोटा डॉन छोटा डॉन हांगा पळय तुजें तोंड दाखय जाणां छोटा डॉन हो पळय हांवें शिवनाथा म्हटलेलें म्हाका कितें गोल्ड दी म्हणून न्ही तो पळय हांगासर 80 रुपया भितर हें घे खंय पळय पळय असले हाडचे पडले आतां 80 रुपया हां आसूं आतां कळ्ळें तुजें आसूं आसूं कळ्ळें तुजें आतां म्हाका आतां हांवें हें घेवपाचें 60 रुपयाचें नेकलेस घाल खंय पळय हो DIYचें काम जालें पण दिवाळीचे कशें कांय मेळूंक ना न्ही तशें कांय ना तशें क्रिसमसाचें चड आहा ओके सो आतां वयता आमी डेल्फिनोजान घे चला हें घे कशें तुळशीदाराकूच जाय म्हाका 550 धाकटे ना आमी आयल्या डेल्फिनोजान बरें पॅक केला पळय आता असलें म्हणटात तुका स्प्रिंगल्स स्प्रिंकल बरें घाल न्ही पॅक बरें नायस बरें हांगा पॅक केला गिफ्ट पॅक असलें म्हणटालें तुका हांव कित्याक हय पळय असलें म्हणटालें पळयता न्ही आनी हांगासर पळयात बर्डांनी गोटर केला गोट्यार एसीचे भितर बॅग घेवन न्हू आमी हें धापता न्ही हें फळ म्हणजे लाकडाचें पळय हें धापता न्ही सो तेजे भितर येवन न्ही ते बर्डान पळय कितलें व्हडलें हें केलां वयर काडटा ते काय ना भितर न्ही काडून पळया कितें आसा लास्ट टायम पळया कितें आसा लास्ट टायम ताती आसलेले पळय ताती सुकलेले काडून पळय दाखय आसा भितर कितें काय ना काय नाही वयताला हांव कितें काय नाही वयता काडले एक करून गेलो तो काय ना न्ही कसो रांग करून का उडे बरें केला न्ही हय काय ना भितर न्ही ओके ओके घाल उडे ती आसा ताती आसा ताती हा कितें करता दवरता दवर काडणे तर ताती आसा ही मागीर दवरता दवर तशेंच तू जस्ट पावली आमी आतां घरा ताका म्हटलें लायटी लाय म्हटलें पण जाल्यार भितर ते बर्डांनी नेस्ट केला आनी ताती आहा भितर सो शिव बरो आपूण आहा तशें परत दवरता हांव बरो कित्याक खबर आमकां न्ही लायटींग लावपाक जायना ते AC बॉक्स काडूनूच आमकां लायटींग लावंक जाय समज प्रॉब्लम सो पावली आमी आनी दिवाळी आमी लोकांक गिफ्ट दितले न्ही ते काय तुमकां आयज दाखोवचें ना तेन्ना हांव पॅकिंग करतलें पळय तेन्ना तुमकां दाखयता नाल्यार व्हिडिओ व्हडले जातले आनी ते कडाई पयले पळय हांवें डेल्फिनोजान कडाई ते घेवंक ना हांवें तितलें म्हाका लायक जावंक ना ते खूब एक्सपेन्सीव म्हणटाले आसूं म्हटलें नेक्स्ट टायम पळोवया म्हटलें प्रेस्टीज शोरुमान प्रेस्टीज शोरुमान थंय पळोवपाचें तें आसतलें बरें सद्या इतलें जाय अशें गरज ना म्हाका घेवंक ना हांवें कांयच ओके सगळें सामान बी हाडलें आनी तशेंच दवरलां अजून काय अशें काडोवंक ना ओके हो पळय हो घेवन येयला हेंच काम फाल्यां बॉल उरना सर ओके सो हांव करता चिवडा ओके सामान रेडी करून घेता म्हाका ते चिरमुरेचे थीक फोव आहा पळय ते चिवडा दाखयता तुमकां एक ओके चला आमी आतां एक लायट घेवन येयला ते म्हाजे ते लायट मेळत ना म्हाजे कडेन दिया लायट आसलेले दियाचे येताना आमी असले हाडला मागीर तुमकां लावन दाखयता न्यू हाडला पळोवया म्हटलें हां तो हांगासर न्ही हांवें घेतला पळय हें दाट फोवां हें थीक फोवा थीक फोव घेतला हांवें घेतला अर्द किलो आनी येताना हांव हें घेवन येयलें म्हाका जाय आसलेलें फ्राय करपाक तेल दवरलं हांवें तेल आमकां बरें मातशें गरम करून घेवंक जाय सो डायरेक्टली फोव घातलें न्ही मागीर तें जायना काडपाक सो हेतून घालून हेतून फोव घालपाचें आनी फ्राय करपाचें बरें येता आनी आमकां लागतलें हांगासर फुटाणे मागीर तुमकां सांगता कितलें घेवपाचें फुटाणे म्हणजे ग्राम दाल मागीर शेंगदाणे लसूण मागीर मातशें आमी धाडून घेतले मागीर सुकें खोबरें आनी कढीपत्ता आनी बाकीचे कितें मसाला बीन आहा पळय तो तुमकां मागीर दाखयतली मम्मी तेल न्ही हांगा तापलेलें आसा सो अशें आमकां धरून हें फ्राय करून घेवंक जाय अशें न्ही बरें पडटा डायरेक्ट तेलान घातलें न्ही तें मागीर जायना सारकें अशें ताका न्ही बरें फ्राय करून घेयात
बरें जाल्लें आसा क्रिस्पी. हे चड वेळ दवरप अशें ना. ओके, तो अशें न्ही हांव सगळें भाजून घेता. सो हांगासर पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. हे पळयात दाखयता तुमकां. हय क्रिस्पी जाला. ओके, फ्राय करून जालें असल्या आयदनां घालून दवरात कित्याक जे एक्स्ट्रा ऑयल बीन आहा पळय ते मागीर भायर येतले. ओके, सो आनी हांगासर न्ही हांवें दवरला व्हडलोसो कढाई दवरला. आनी हांगासर न्ही हांवें 2 चमचो शेंगदाणे फ्राय करून घेतला. आनी ते तुमकां दाखोवंक ना व्हिडिओ. बरें फ्राय करून घेवपाचें. ओके, सो आतां करया आमी. सो आतां आमी घाललें 4 चमचो तेल. सो तेल न्ही मातशें गरम जावं न्ही. सो आतां घालता एक हाफ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स घाल. जशें आयज चिवडा करता पळय मम्मी, आतां सेम तुमी न्ही हेच्या जाग्यार न्ही चिरमुरे घेवन करूं शकता. पण चिरमुरे फ्राय करनाका दा तेलान, डायरेक्ट चिरमुरे हाडून तुमी करूं शकता. सो मस्टर्ड सीड बरें फ्राय जावनी. आतां हां जस्ट थोडेशें जिरा, हाफ टीस्पून. सो जिरा घालता हाफ टीस्पून. कढीपत्ता घालता, सॉरी कढीपत्ता घाल. लसूण घालता. लसूण न्ही मातशें झाडून घेवंक जाय आनी लसूण न्ही चड घालूंक जाय जाल्यार हें खावंक बरें लागता. लसूण म्हारग जाला खंय. कितले म्हारग जावं हाडनाका. आई सगळ्यांक मेळोंक ना ओदोळ. हाय म्हण सगळ्यांक. आई बडबडटा लसूण म्हारग जाला खंय. हाय म्हण. या म्हाजें फेवरेट हें चिवडा. मुद्दम तुमी अशें ट्राय करात. बरें मातशें लसूण न्ही लायट ब्रावन जावंक जाय तो पर्यंत ताका न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो लसूण न्ही हांगासर बरें ब्रावन जाल्लें आसा. सो आतां कितें सो आतां घालता खोबरें एक व्हडलो चमचो. मातशें ताका फ्राय करून घेता. फ्लेम हांव पळय लो दवरता सगळें बंद जातलें. लो फ्लेमीन तें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता पुटाणे ग्राम दाल एक 2 व्हडलो चमचो आनी तेय मातशें लो फ्लेमीन फ्राय करून घेवंक जाय. जस्ट 1 मिनटां लो फ्लेमीन. सो आतां घालता हांव शेंगदाणे. शेंगदाणे न्ही ताका टायम लागता न्ही फ्राय जावपाक म्हणून हांवें ताका सेपरेटूच फ्राय करून घेतला. बरें ताका जस्ट 1 मिनटांनी मातशें फ्राय करून घेता. सो आतां घालता मीठ एक 1 टीस्पून घाल. सो आतां घालता हळदीचो पिठो एक हाफ टीस्पून. सो आतां घालता एक रेड चिली पावडर. हें न्ही एव्हरेस्टचें मातशें स्पायसी आसा ताका लागून थोडेशें घालता. हें पळय एक 1 टीस्पून अशें की चड तिखट बी खावचें ना न्ही ताका लागून. सो आतां घालता एक 1 टीस्पून शुगर. सो आतां बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर न्ही चिली पावडर घालून केला. म्हाका न्ही अशें आवडटा. इफ तुमकां चिली पावडर घालपा नाका जाल्यार रेडीमेड चिवडा पावडर मेळटा. हय तुमकां जाय जाल्यार चिवडा मसाला पॅकेट मेळटा तेय तुमी एक 2-3 चमचो घालूं शकता. पण म्हाका तें आवडना. हांवें करून पळयलें ताका लागून हांव चिली पावडर घालून केलें न्ही बरें जाता. सिंपल पण खावपाक बरें लागता. सो हें बरें मिक्स जाल्लें आसा. आतां गॅस बंद करता. आतां फायनल कितें चिवळें घालपाचें मिक्स करूंक जाय आमकां. सो आतां आमकां फोव घालून बरें ताका मिक्स करून घेवंक जाय. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें काय मिक्स केला आनी आमच्या हांगा पोहा रेडी. पळय बेस्ट जाला कुरकुरीत सामकें. सो हें सद्या खूब गरम आसा न्ही सो मातशें थंड जालें की मागीर ताका डब्यान घालून दवरतलें. ओके पळोवया. शिव कितें करता पळय रा हांगा जालें लायटींग लावून. आतां तो त्या रुमान घालता. लास्ट रुमान ताका नाका म्हटलें हांवें. तें घालपाक जायना झाडां बी आसा न्ही ताका लागून जायना. जालें करना म्हणटालो आयज. फाल्यां करता खंय. हांवें म्हणलें कर म्हणलें लोकांच्या घरा लायटींग लायले. आमच्या घरा लायटींग ना. फक्त मोबायल घेवन बसतलो आतां. लाय म्हटलें लायटींग लायलें जालें पळय काम. पळय वर्क इन प्रोसेस. हांगा झाडां आसा न्ही ताका लागून मातशें प्रॉब्लेम जाता आमकां लावपाक. जालें न्ही फायनल. शी एक लायट खंय दवरला कोणा खबर. हांवें तें दिया लायट मेळटलें खंय तरी आसतलें तें. सावकास कर काम. सो आयज न्ही सगळें हांवें हें वॉश केलें. हें सगळें हें हांगा लायिल्लें हांवें. हांगा लायता हांव ताका फाल्यां लायता. ओके अशें वलें आसा हें म्हणजे सुकोवंक जाय. सो हांगासर पळयात अशें लायट आहा. हें आमी DIYसून हाडलेलें. बरें आसा खूब आवडलें म्हाका. म्हाका अशें चड झगमग अशें आवडना. सिंपल म्हाका खूब आवडटा. हें पळय अशें आसा आकाश कंदील बरें आहा पूण लायट.
ताक्यात तुमकां बारीक बारीक कितें हाडला ते जस्ट जेवले आमी ब्लॉग एंड करता. हांगासर आमी घेतला चिवडा. दिसता म्हाका सारकें रितीव काडटा व्हिडिओ. दिसता मरे? दिसता. हय. हे चिवडा आसा आमी हांगसून हाडलेले मिरच्या पेडासून. आनी शिवरातान एक क्लॉक घेतला किचनान रावपाक. रांदतना टायम पळोवन रांद खंय. टायमार जेवण मेळना ताका आनी ताका लागून. पण किचन एक जाय पडटा केन्ना गडबडीन कामाक. हय. सो हांगा घेतले आमी DIY थंयसर घेतले. आनी हितून सगळें हें घेतलां हांवें कॅन्डल. हें हांवें हांगा घेतलें डॅस्टिनोसान दिवाळीक. आनी बारीक बारीक धूप बीन. आनी तुमकां खबर आहा न्ही दिवाळी तेन्ना दितले गिफ्ट. हांगा सगळें ते चॉकलेट बीन. आनी हांवें हें घेतलां म्हाका हें जाय आसलेलें. हें हांवें घेतलां हांगासर दिवाळी. DIY. हय हांवें हें घेतला ओके. दिवाळीचून. हें घेतलां आनी हांगासर न्ही सगळे चॉकलेट्स बीन ते हितून घालपाक ते गिफ्ट हितून घालपाक. हें तुमकां दाखयना जेन्ना पॅकींग करतलें पळय तेन्ना दाखयतलें. ओके. सो आनी हांगासर हें बी हें घेतलां किचन टॉवेल बीन. किचन टॉवेल आनी एक स्प्रे घेतला हांवें केचार मारपाक. ओके. आनी एक बरें मेळ्ळें म्हाका. हें DIY मेळ्ळें म्हाका. हांगासर ते कॅन्डल लावपाचें बरें दिसता. 2 घेतला असले हांवें. आनी असले एक बॉटल घेतला म्हणजे हांव गिफ्ट दितलें पळय दिवाळीक सगळे एक गिफ्ट ते फुटलीन एक हे बॉटल घालतलें हांव. ते घेतला आनी टिश्यू पेपर आनी हे एलिफंटाचे बिया आनी घेतला हांवें. आनी हे घेतला. हे कितें? हे घेतला बारीकशे स्टूल. आयक दवरपाक. हे आमचे टॉयलेट म्हाजे घर म्हणजे ते बेडरूम ते टॉयलेटीन. हांगासर एक टॉयलेटीन आसा थंय थंय. आनी दिश्टी कितें दवर न्ही आनी कांय ना बारीक बारीक. आनी हे एक कॅन्डल लायटीचे. सो हे एक घालतलें हांव गिफ्टान तितून लायट अशें. ओके. जेन्ना हांव तें पॅकींग करतलें पळय तुमकां दाखयतलें हांव. काजू बादाम आनी किशमीश शिवं पावलो आपूण पणजी वचून हाडटा हांव पावलो. तें बरें मेळटा न्ही ताका लागून. सो पळोवया तितून आनी कांय ना थंय दवरता हांव. रितीव लायता म्हणटालो रितीव हात पावना गे हे पळय हें 2 आसा. येस तुका जावचें ना रित्वीक. घे शिवराता हांव बसूंक दिना. म्हाका कितें खबर आहा सगळीं जाणां लायल्यार तोरण बिरण आमी घरात लेक. खंय पडलो तूं? तेन्ना पडलो. खंय दुख तुका आतां? दंपर आज दंपरा न्ही शिवराताक हांवें दंपरा न्ही शिवराताक कितें म्हटलें हांवें लॅडर घे आनी वयर चॅक कर लायटीक आसा का म्हणून. लॅडरांतल्यान पडलो. एक काम धड करना असलो आमचो. आतां वयर लायटी न्हावपाक गेल्लो तर त्या खाट लागले दाखयत तुमकां. दाखय तोडफोड. हे पळय हे पळय हे पळय. एक काम धड करना. चाय मेळोंक ना न्ही ताका लागून ताका एनर्जी येयना. देव रे रित्वी गणपती आयसर रे पळय. हें हांवें लास्ट इयर हाडलेलें बरें आहा. हय. सो हांगासर घातलें तें मॅरीगोल्ड आनी हो पळय हांगासर देव रे. आनी हांगासर तें सुकोवंक दवरलां मातशें वलें आहा तें बारीक बारीक केलें आयताच. मागीर हांगासर हांवें हें दवरलां हांगासर आनी ते एलिफंटचे हाडलेले पळय ते हांगा दवरलां. मागीर त्या दिसा हांगासर कॅन्डल लावपाचें. चड व्हडलेंशें कांय ना डेकोरेशन. तेजें सोड तें कितें काम आसा. आनी हांगासर किचनान एक लायला. आनी कितें करपाचें डेकोरेशन इतलेंच तशें ना. ओके. सो आयची चिवडा कशें आसलेले कमेंट करा. आनी हें चकली करपाचें आसलेलें पण वाज येता करपाक. चकली केल्यार कोण खायनाय आमगे ताका लागून. तूं खाता बसल्या कडेन कितें काम आसा हेका खावपाचें. चकली बी कोण खायना. चिवडा तरी केल्यार आनी खाता आमगेर पण चकली नाका. सो पळोवया फाल्यां परवा गुलाब जामून बी करतलें. हाडला हें पॅकेट गुलाब जामून करून दवरतलें हांव फ्रिजीन. आनी म्हाका तें चिवडा हें करूंक जाय डेजिकेट करून लाडू. पळोवया फाल्यां सकाळीं आमकां वचूंक जाय पणजी. परवा दिवाळी न्ही ताका लागून. सो पळोवया हेका म्हटलें मातशें बेगीन वचून येवया म्हटलें. ओके. सो बड्डे आसा फाल्यां यो रे विश कर. आंटीचो बड्डे.
तर फाल्यां बड्डे आसा एकता नाईक. फाल्यां एकता नायकाचो बड्डे आसा. आमी वयतली एकता नायकागेर केक खावपाक. यो रे. तो एकता नायकाचो बड्डे आसा. विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे एकता नायक. यो मरे. हो प्रायम मिनिस्टर हेका आपोवचें पडटा. विश कर विश कर. Happy birthday and many blessings to you. May God regard this come. Happy birthday. ओके आणखी बोलूया काय नाही उलोवपाचें धांवलो. ओके सो नांव घेता थोडेशी आनी व्हिडिओ एंड करता. चला नांव आसा जुलिया परेरा, ग्रेसिया डिसोजा, नुमा शेख, ओफेलिया डायस आनी मोनिका फर्नांडीस. ओके सो बारीक बारीक तयारी जाला. सो उरला ते फाल्यां मातशें मातशें बारीक बारीक तयारी. ओके दिवाळी येयले फाल्यां नकासूर पळोवया गेले हांव म्हटलें मातशें पर्वरी एक चक्कर मारून येता अशें ना. या हय पर्वरी आहा न्ही मातशें बारीक बारीक पळोवन येता. तेका लागून दीस टायम आमच्या कॉलनीन नकासूर ना. खबर ना कित्याक तें नाल्यार आसता हेंचे वर्सां दीस टायम ना आसल्यार मातशें बरें जावपाचें. ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. कोणाक सबस्क्रायब करूना न्ही प्लीज करात. ओके तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय टेक केअर. चल रे बाय म्हण रे. Bye. I love you, friend. Please do comment, share, subscribe to my channel. जालें आयज शुना दोनदा पडलो. बाय म्हण सगळ्यांक. एक काम धड जायना. बाय गुड नाईट. लॅडर बंद करता आनी देंवता हेचेर. कितें सांगू कसो पडलो खबर आहा तो. लॅडर वयर चडला आनी लॅडर वयर चडला आनी बंद करता लॅडर. कितें सांगपाचें हेका. च्या पडून आयज पोटान ताका लागून मातशें हें केलां. लायटींग लावपाक गेलो तेन्ना तशेंच बॅड लागलें खंय. असली कामां. आई जेम येता केन्ना वचून पडटा जालां खाटार. बाय म्हण सगळ्यांक.